हांगासर वयर उबे रावपाक पासून जायना आनी तसल्यानी ती बाबडी हांगासर रावता पळय आनी तुमी हांगा तेंची परिस्थिती पळोवंक शकता कशी आहा पळय ती. हो गणपत आनी हो मोहन हो आसा दोगूय ना आतां चेडे दोगूय चेडे पिड्यार जाले. पॅन पळय तिचो बाबडो मोडला आनी ती बरी नासीक आसता खंय ती न्हू गे. अरे तू एकदा रांदता आनी 8 दीस तू तेच गरम करता करता खाता. हांगासर ती आतां रांदता कित्याक तिचे कडेन हें ना सिलिंडर ना. तुका आमी एक मदत घेवन येयलेली आसा बारीक बरी म्हणजे तू कितें करी येयली रांदताले यो आमी भितर यो काय ना मगे भिया बीन ना मगे. ओके गाइस हे पळोवंक शकता एक घर पळय आपण कशें वयचें पडटा भितन पळय दुसरे भावडी. ओके सो गाइस हे तुमी पळोवंक शकता एक घर पळय आपण कशें वयचें पडटा भितन पळय ते चुरचुऱ्या बावड्याची तिजी एकलीच रावता आसता ती. वयस यो मगे भितन हे पळय हे तिचे सद्या परिस्थिती हांगासरली पळय. हांगासर वयर उबे रावपाक पासून जायना आनी तसल्यानी ती बाबडी हांगासर रावता पळय. काकी नांव कितें तुजें? नली. आमी नली कडेन मारगांव येयल्या मारगांव न्हू गो मिस्कू हें मारगांव. सो मारगांव येयल्लेले आसा आमी आनी तुमी हांगा तेंची परिस्थिती पळोवंक शकता कशी आहा पळय ती. गॅस तिजे सिलिंडर बीन आसा गे तुजे कडेन? सिलिंडर आसा रिकामी खाली आसा भरलेलो ना सिलिंडर. अरे देवा म्हाज्या. ही चुलीर रांदता तू? ओके ही तिची चूल खंय पळय गायस पळय. हांगासर ती आतां रांदता कित्याक तिचे कडेन हें ना सिलिंडर ना. सिलिंडराचेरूच रांदता बाबा. सिलिंडराचेर रांदता पूण तो खाली आहा म्हणटा न्हू तू. खाली आसा हो एक आनी तो एक दोनूय खाली. दोन्ही खाली जाले. आगे बाय माझे पाय येयल्यान तुजे कडेन मिश्कू मधुमिता आनी अंकिता. कोण शिरोडसून येयला कोण आनीक म्हापशेसून तुका मेळपाक येयल्यान पळय. हे पळय हांगा रांदपाचें चालू आसलें तिचें की आयज आयज कितें रांदता गे? कसलें नुस्तें आयज? बोडका. वाव गायस हेजे नळे बिये पळयात थोडे थोडे फुटलेले आहा आनी केन्नाय कोणूय येवं शकता न्हू भितर जिवाणे बी काय गॅरंटी ना हांगासर. हे पळयात नळे फुटल्यात तिजे. सिलिंडर खंय तिजो काबार जाला खंय. पयलीं ती सिलिंडराचेर हांगासर रांदताली आतां तेणी पळय चुलीर दवरला रांदपाक. सगळ्याक तशें हांगासर बी रिस्क रे म्हाज्या बाबा. पळय गो मिश्कू थंयसर हे फुटला नळो. हेजे वयरूच मिटर बॉक्साच्या वयरूच नळो फुटला पळय. वायरी बी पळय तिजे कितली सकयल आसा. भंय हे रिस्क स्पेशली पावसान उदीक बिदीक लागून कितें जायत म्हणून. हे तिचे घर धाकटुलेशें बाबडी रावता ती हांगासर. आनी काकी यो मगे हांगासर यो मगे. सारकी तिचे हालत परिस्थिती वायट आसा गायज. ती बरी नासीक आसता खंय ती न्हू गे. हे पळय आनी म्हाका एक सांग हे कोण हे तिगूय जाण कोण? तो बापूय तांचो. हो बापूय हो बापूय आनी हो बापूय पुलिशेन आसलो. पुलिशेन आसलो तो कॉन्स्टेबल. आनी कसो एक्सपायर कसो जालो? बरो नासलो. खूब वर्सां जाली काय हाली? जाली 25-30 वर्सां जाली. 30 वर्सां पयलीं तो तुका सोडून गेलो आनी तो पुलीस स्टेशनाचेर कामाक आसलो पुलीस म्हणून. आनी हे दोगूय चेडे तुजे? हो गणपत काय गणेश कितें नांव तेजें न्हू. हो गणपत आनी हो मोहन हो आसा दोगूय ना आतां चेडे दोगूय चेडे पिड्यार जाले. हे पळोवंक शकता तुमी गायज हांगासर. हे पळयात हे तिचे देवारो काय बरो. आनी हे खंय तेजे चेडे हे दोनी एक्सपायर जाले म्हणटा पळय ती. हो तिचो घोव खंय कॉन्स्टेबल आसलो. कितें नांव गे तेजें कॉन्स्टेबलाचें? अर्जुन गांवस. गांवस अर्जुन गांवस.
ओके अर्जुन आणि हो धाकटो चेडो कसो एक्सपायर जालो सोरो पिवनूच हें जालो हय आगे बाये म्हाजे हो सगळ्यान धाकटो चेडो हो हय कितें कॉलेजीक वयतालो कॉलेज जाल्ली तेजी शिकून शिकोन बीन जाल्लेली बरो शिकतालो बीन बरो हय हय अरे देवा म्हाजे आनी म्हाका एक सांग आई तुका कितें म्हणून दुयेंस कसल्या बीन आहा कशें डायबिटीज जावं प्रेशराचें बीन कितें आसा कितें आसा तुका प्रेशर आसा आनी डायबिटीज प्रेशर डायबिटीज आसा थायरॉयड बीन तसलें कितें आसा म्हटल्यार थायरॉयड बीन हांगासरले बीन गोंयाचे बीन कितें आसा ना प्रेशर आसा प्रेशर आनी डायबिटीज आनी तुका हांगासर भितर फॅन बीन काय ना फॅन पळय तिचो बाबडो मोडला मधुमिता तिचो फॅन बीन पळय टोटली हांगासर कांयच ना पळय तेका मोडला तिचो फॅन टीव्ही बीन चलता हय ना टीव्ही बंद आसा ती बंद आसा 6 महिने झाले 6 महिने जाले टीव्ही बंद आसा ओके आणि हे पळयात गायज तुम्ही हे तिचे घर ओके आता म्हाका एक सांग आई हे नळे बीन फुटल्या मगे न्हू हय उदीक येता कापेत घातल्या वयर कापेत घातलेली पिनल्या ती पिनल्यात उदीक येता भितर ना खूब उदीक येता भितर हय आगे बाये म्हाजे अजून घालून ना कापेत कितें कितें तूं सरकारा कडेन कितें मागोंक सोदता कितें दिता सरकार कितें म्हणून तूं दितलो कितें तें ना तें आमकां खबर आसा तुजी परिस्थिती पळोवनूच कळटा सरकारान कितें दिलें पळय तें पण तरी तुज्या मनान कितें एक आसा सांगचें कशें की आपणाक अशी मदत जाय बीन म्हणून मदत तुम्ही करतात ना तर किती सांगू सरकाराक कितें तुजे कडेन तुजें कितें उतर हांव तेजे कडेन पावोवं अशें तुजी कितें मागणी बीन आसा किती पावयतले हांव? कसले तुजें उतर कसलें म्हाका म्हाजे कडल्यान तूं पावोंक सोदता बीन ती बाबडी कांयच उलोवपाच्या हेतून स्टेटीन ना ती सारकी बाबडी जाम आसा झालं बाबा चुरचुरे बाबड्याचे खरेंच ती अशी बीन सांगताली ती 1 दीस रांदता आणि 8 दीस जेवता हय गे एक दीस रांदता आणि बरें तू कशें कितें म्हणून एक दीस तू रांदता काम करता करता आणि खाता 8 दीस खाता तू गरम करून करून ओ माय गॉड रांदतले खंय माझ्या कडेन जायना तुजे कडेन काय जायना सारकें जिवाकूय म्हणून सारकें आसोंक जाय न्हू नका म्हाका पळय आतां 2 मिनटां हे जाय ते हाडू नका हय लाकडां बीन ती लाकडां कोणी तेणी बाबड्यान दिल्ली लाकडां ते ते बळत आणि सोडना घालून रांदता आता आगे बाये म्हाजे आनी पळय म्हाका आमकां खंय 2 मिनटां हांगा रावन इतलें हें सांग लागलें तूं बाबडी कशी कितें रावता गे आई कितें करतली बाबा हांव स्पेशली पळय तुज्या खातीर म्हापशेसून येयला आनी ते पळय इतले पयसून येयला आनी एकली दोन चेडवां आसा पयसून येयल्या तुका मेळपाक तो भुरगो जाणा आमगे हांगा येयल्लो तेणी व्हिडिओ काडलेली ती तेका कॉन्टॅक्ट केल्लो हांवें तेका सांगलेलें हांव येतलो म्हणून हांगा तुका मेळपाक कळ्ळें तुका आतां म्हाका एक सांग तुका घरान हांगासर आतां कितें जाय सद्याक कितें कितें जाय दाळ मागीर तांदूळ मागीर साकर कितें कितें जाय तुका कितें जाय तेका? म्हाका आता त्या चेड्यान तांदूळ दिले हाडून दिले बळय तसं तांदूळ दिल्या तुका हाडून आणि कितें जाय कांदो मिरसांगो बी भाजी हाडून दिल्या दिल्या तुका आणि तेका कितें ओके आणि जाय संसार म्हणटा तो सगळो कितें जाय पडटा सारकें सारकें तुजें सारकें कितें तरी जाय पडटा आनी भाजयो म्हणून त्यो कितल्यो म्हणून दीस येतल्यो सारकें मगे हय आनी तूं एकदां रांदता आनी 8 दीस तूं तेच गरम करता करता खाता ते रांदून दवरता तेच इल्ले 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 गरम करता आनी खाता मागीर आनी हे तिचे स्विच बोर्ड बीन पळयात हांगासर सगळे पयलींचे सारखे रिस्क आहा तिका खंय हात लागत बीन कितें लागत चुकोन वायरी बीन लागीं आसा पळय हांगा फॅन म्हाजो हात डायरेक्ट पावता पळय हांगा फॅना कडेन सो फॅन हांगा आसलो उदक आहा एक हे पळय उदकाचें कशें कनेक्शन तुका उदक नळ काडून म्हाजो येल्लो हे काडून येल्लो PWDन कॅन्सील केल्लो तुजो बंद केल्लो हय हा बील भरूंक ना तेजे कडेन हय बिलाक लागून त्या भुरग्या कडेन निवडून येयला त्या भुरग्या कडेन हांवें उपकार मागून हा हांगा बांय काय लागीना आसा हाडची बांय पूण आमी ते बांयचें उदक खायना आनी काडिना हा मागीर तेणी करून दिलें तेणी बाबड्यान करून दिलें जावं बाबडे नांव कितें तेजें तेजें नांव कितें निवडून आयला तेका निवडून येयल्लो तो जावं बाबडे कोणी तुमी हांगासरलो उपकार केले तेणी म्हाका आमदार कोणी आसा कावन्सिलर कोणी आसा थँक्यू सो मच तिका पावले म्हणून PWDचे हे कनेक्शन दिलें म्हणून न्हू गो आरे कितें म्हणटा मधुमिता तूं कशें आहा तिची कंडिशन तिच्या फुड्यान कोण ना ती आपुणूच सगळें सांबाळटा तेका लागून अशें तिचें परत परत तिका रांदूंक जायना परत परत रांदपाक काय जायना न्हू
तिका पळय बाबडे उबे रावंक जायना. बस घे खंय तरी, अशी बस घे. यो पोया तुझे तुझे हे पोया चुलीर पोया यो, नाल्यार ते आमच्या खातीर बेश्टे करपांक आसा. ना ना करपाचे ना, ते चुलीर ते मिरसांग दवरल्या गो. आमकां वाडटली हय वाटता दे मरे बाबा. नाका गे. आणि तू वाटता कशी मिक्सर बीन आहा मिक्सर आसा. आसा हय. चल पुढे चल. पळयात हे तिचे सगळे आवय तुम्ही तर सारखे म्हणला मगो कपडे आणि नळे सारखे फुटल्या. कितें अवी थंयसर मीटर बॉक्सा वयरूच नळो फुटला. आवय हे मीटर बॉक्सा कडेन पळय हे सगळे फुटला. पळय हे दिसता तुमकां हांगाल्यान उदीक येयले मिटरार पडले शॉक येवन. आवय ही पळय ही चूल तिची आई जाली गे कडी बोडकांची. ना अजून. अजून जावंक ना. ना. कितलो टायम लागतलो? भूक लागल्या मगे म्हाका. अरे मरे बाबा. बरें हांव एक काम करता आई, तुका मगे बारीकशे कितें ग्रोसरीज बीन घेवन येता सामान. लागीं शॉप आसा मगे हांगा. हय सांग. हा, तुका सामान घेवन येता आं? आं. बरी बस सुशागात. कितें गे म्हाका काही च्या दितली मगे करून. हय हय. तुजी काही च्या फेमस सारकी. हय. हय दितली मगे. हय दिता. अरे वा. चल या न्हू मधू आमी कितें घेवन या न्हू शॉपा वयल्यान तिका. आनी ते पळय ती गाय जाणां पोरां येयल्यान तुका मेळपाक. कितें गे बारीकशी मदत घेवन हांव न्हू आं ही येयल्या ही चोडवाच घेवन येयल्या मदत तुका. हांवें काय मदत बिदत काय हाडूंक ना तुका तेंच्यांनीच हाडल्या. तुजी आशिर्वाद दी ती गायकूय बरी वयर सरल्या पुरो म्हणून. हय. कितें गे आं बरें बाबा. चल रोकडो येता 5 मिनटान येता घेवन सामान तुका. तू रांद चल. तुका तर सो गाईज तुम्ही फुडें सरा आनी मातशें हे काकीक हेल्प करा. हांव थोडी डिटेल्स घालता तेजेर म्हाका तुमी कॉन्टेक्ट करूं शकता. लागीं आसा जाल्यार तुमी येवचें तिका मदत करची आनी पयस आसा जाल्यार तुमी म्हाका मेसेज करची नाल्यार कॉल करचो. हांव तुमची मदत हे काकी कडेन घेवन येतलो. पळयात तिची परिस्थिती पळया, घर पळया सगळें वयरसून पिड्यार जाला, पिजला सगळे कापेती बीन आनी घर सगळें काबार जाला. व्हडे चुरचुरे हे जाणटे आईचे. आयची व्हिडिओ ही व्हडली जातली म्हणून हांवें हाचो सेकंड पार्ट केल्लो आसा तो तुमकां फाल्यां घालता. बट जे काकीगेर हांव गेलो आनी तेज्या घरान एंट्री मारताच जेजें सिच्युएशन पयलें इट वॉज टोटली व्हेरी सॅड आनी खरें वायट दिसलें म्हाका पळोवन. मेन म्हणटा ती एंट्री करता घर एंट्री करता तेच्या घराची हायट इतलीच आसा. म्हाजी तकली हात असो धरी जाल्यार हात लागता पळय तितलो. घरान फॅन ना, इलेक्ट्रिसिटीचे बोर्ड डॅमेज आसा, सिलिंडर दोन्ही खाली आसा आनी बाकीचे खूब प्रॉब्लम्स आसा तिच्या लायफान. हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता प्लीज तुमी फुडें सरा, हेल्प करा तिका. हांवें QR कोड घातलेलो आसा, ती बारीक सारीक डिटेल्स घातलेली आसा. ओके तुमी म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मेसेज करूं शकता मस्तीखोर गोवन्स म्हणून. प्लस म्हाजो फेसबुकार ID आसा अविनेश बिग बॉय टॉयज. ओके तुमी खंयसरूय म्हाका मेसेज करूं शकता. प्लस हांव कॉमेंट सेक्शनान ह्या व्हिडिओच्या कॉमेंट सेक्शनान डिटेल्स घालता ती पिन करून दवरता न्हू थंयसरूय तुमी मदत करूं शकता. गायज बारीक सारीक कोणाक मदत केल्यार न्हू खरेंच बरें दिसता. आमी आमची जर्नी स्टार्ट केल्लेली खूब 2-3 वर्सां पयलीं आनी आमी तशेंच करताली. 2 रुपया आमी जोडटाली जाल्यार तितूंतलो 1 रुपया तरी काडून खंयच्या गरीबाक दिताली आनी खरेंच करून खरेंच बरें दिसता गायज, खरेंच बरें दिसता. पण आमच्या हे सोबीत गोंयान ह्या गोंयान माणकुले आमचे गोंय आनी अशें सिच्युएशन पळोवपाक मेळटा. एवरीवेर खंय तरी अशी एक काकी आसतली न्हू का, ती एवरीडे स्ट्रगल करता आसतली. तिका बाबडी डायबिटी आसा, तिका बाबडी प्रेशराचें आसा, भेणांक बाबडे तिका जायना, अशें बँड जावन ते घरान भितर वयचें पडटा. दोन्ही सिलिंडर खाली आसा, चुलीर रांदपाक जाय तिका, चुलीर बाबडी लाकडां हाडूंक वयता आनी ह्या पावसान येदो व्हडलो आतां पावस आहा त्या पावसान लाकडां मेळपाक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आनी ती बाबडी हेज्या फुडें रांदतली कशी रांदतली. आणि आमी इतल्या जाणांक हेज्या पयलीं सुद्दां हेल्प केला जाणट्यांक. हेजो मेन रिजन कितें जाणा की तांकां पेन्शन टायम टू टायम मेळना.
समज त्यांचे पेन्शन टाइम टू टाइम येत जाल्यार ऍटलिस्ट ती कितें तरी करपाक शकता न्हू हवी. आता- आणि ते 2,000 सुद्धा पावाना. आता तुमकां खरें सांगता गव्हर्मेंटान एक हे काडलेले की एवरी एक जाणट्याक सिनियर सिटीजनांक 2,000 मेळटा. बट ते खंय तरी न्हू टायम टू टायम गावना आनी त्या कारणान न्हू हे जाणट्यांचे प्रॉब्लेम जाता. खावपा कडेन कोणी कंट्रोल करूं शकता बट वखदां कडेन ना न्हू. ती जाणटी बाबडी ताका प्रेशर आसतले, डायबिटीज आसतले, थायरॉयड आसतलो, आनीक कितें आसतलें ताका मेडिसीन जाय. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट गायज. ओके. आनी आमी जाता तितले आमचे कडेन जाता तितले मदत केल्लेली आसा. फाल्यांच्या व्हिडियोन तुमी पळयात. बट स्टील दीस इज नॉट कितें म्हणटा ते टू मच, व्हेरी लिटल. आनी तेजें घर सगळें मोडलेलें आसा. इलेक्ट्रिसिटीचे बोर्ड पिड्यार जाल्लेले आसा. उदीक डायरेक्ट बोर्डार पडटा. इलेक्ट्रिसिटीच्या बोर्डार पडटा. हात लागल्यारूच शॉक येवपाचे चान्सीस आसा. फॅनाचे हे ना तेंचे, टीव्ही तेंची सारकी बाबडी ती बसतली आनी मातशी तकली शांत दवरतली जाल्यार ती टीव्ही बाबडी चलना. सो हे सगळे सिच्युएशन तिच्या घरान आसा. आनी मेन म्हणटा पळय तेजे पूत दोग तीग जाण जे पूत आसा तिचे ते एक्सपायर जाल्लेले आसा. तसोच तेजो घोव ओके येदो व्हडलो पुलीस कॉन्स्टेबल आसलो खंय तो 30-35 वर्सां पयलीं. आनी आयज सरकारान तेजे कडेन तेज्या बायले कडेन वचोन वळोन पसून पळोवंक ना. कितले सॅड न्हू की एक दादलो मनीस आपणाच्या यंग वयाचेर गव्हर्मेंटाक लोकांची मदत करपाक तो पुलीस हितून जॉयन जाता. आनी आयज जेन्ना तेज्याच बायलेक तेज्या भुरग्यांक गरज आसा तेन्ना सरकारूच पावना. कितले सॅड न्हू. बट स्टील गायज तांकां सोडून आमी सगळे गोंयकार भाव भयण एकवट जावया आनी फुडें सरया. कोणी लागीं आसा जाल्यार मदत करची वचोन पर्सनली. कोणी पयस आसा जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो. ओके. म्हाजी इंस्टाग्राम आयडी अवेलेबल आसा, मस्तीखोर गोवन्स आनी अविनेश बिग बॉय टॉयज. तुमी म्हाका मॅसेज करची. आनी चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आनी अश्योच इन्फॉर्मेटीव आनी बऱ्यो व्हिडियोज हांव तुमच्या खातीर घेवन येतलो. पण ह्या आईक खरीच गरज आसा, खरीच. दोनी हात जोडून रिक्वेस्ट करता, प्लीज तिका हेल्प करा, प्लीज.